ज्वेलर्स मरगाव प्रेझेंट जरा हटके चायच्या भागात आम्ही आयला बायणा वास्को हांगासर आणि आमचो आयचो खेळ रंगतलो तो बायणा आशिल्ल्या रवींद्र भवनात भितर सगळे ग्रूप आमचे आतुरतेन वाट पळयता की केन्ना आमी भितर वतले आनी कार्यक्रमाची सुरवात करतली सो चड वेळ तांकां आमी वाट पळयत दवरिना भितर वता आनी रोखडीच सुरवात करता तुमच्या सगळ्यांच्या आवडीच्या गेम शो आर रायकर ज्वेलर्स मरगाव प्रेझेंट जरा हटके आर रायकर ज्वेलर्स मरगाव प्रेझेंट जरा हटकेच्या आयच्या भागाक आमी सुरवात करता आयच्या भागांतल्यो आमच्यो दोन टीम आसा टीम ए आनी टीम बी सगळ्यांक पयलीं सुरवात करता आमच्या फुगोट्यांच्या रावंडाक आनी आमच्या बजर प्रश्नाक आनी ताका लागून दोनूय कॅप्टन जे आसा तांच्यांनी फुडें येवचें हांगासर हांव सगळ्यांच्या वतीन मॅडमचे वेलकम करता थँक्यू टीम एची कॅप्टन ओळख करून दी माझे नाव सारिका राजेंद्र नाईक आसा आनी हांव निवाडे रावता आनी टीम बीची कॅप्टन माय नेम इज बबिता संजय शिरोडकर आय एम लिव्हिंग इन वास्को ओके कितें करता तुमी प्रोफेशनल म्हणजे हांव सद्या आतां पेपर बॅग युनीट जी आमचे आमदार माविन गुदिनो यांची आसा तितून हांव सद्या कामाक आसा ओके आनी तुमी कितें आय एम करता हाऊसवायफ सो हांगासर तुमच्यो क्लासीस चालू आसा आनी तुमी वेगवेगळे क्लासीस ऑलरेडी तुमी जॉईन केल्लो आसा म्हाका तातूंतले हे फूल तुमी तयार करून आमी पेपर याची पेपर क्राफ्टची फुलां करपाची तितून आसा आनी ते आमी एक काल फूल केलेले आसा ओके आनी कितें कितें शिकता कुशन्स मेकिंग क्वेश्चन मेकिंग जेन्ना सगळे हे क्लासीस करता तेन्ना तुमकां कितें दिसता की हे क्लासीस करून तुमी आतां लायक शिकली कितें तरी करून मागीर फुडें कितें होम एम्प्लॉयमेंट करपा जाता आमच्यांनी न्ही आमी शिकोवपाक जाता दुसऱ्यांक ओके आनी म्हणजे आपल्या घरानूय आमचे कितें यूज जाता आनी आमकां एक हितून एक स्कोप मेळटा की कितें फंक्शन आसा आमी जे आर्ट फ्लावर जे घेता तेचे पेक्षा आमी जर स्वतान केल्ली फ्लावर आमी कोणाक भेट दिवपाक आमकां चड आनंद दिसता सो आतां आमी आमच्या पयल्या रावंडाक आमी सुरवात करतली आनी पयल्या रावंडाक तुमकां खबर आसता आमचो फुगोट्यांचो रावंड आसता भितर भरपूर प्रश्न आसतात आनी प्रश्ना बरोबर तुमकां मातशें एंटरटेनमेंटूय आसता सो आमी सुरवात करतली आनी तुमकां खबर आसा की पयलो प्रश्न जो आसता तो आमचो बजर प्रश्न आसता तुमकां जर उत्तर येता तुमी क्लॅप करपाक जाय जो कॅप्टन पयलीं क्लॅप करता ताका हांव प्रश्न विचारतलें ओके सो रेडी ओके सो दोन्ही कॅप्टन आमचे रेडी आसा आनी फुगोट्यांच्या रावंडाचो पयलो प्रश्न फातोडेचे आमदाराचें नांव ताळी तुमी मारली खरी पण रोखडी प्रश्न उत्तर दिवं नाका सांगा आतां मायक घे विजय सरदेसाय उत्तर दिला विजय सरदेसाय आणि उत्तर क्लॅप करून सांगा की सारकें टीम बीन आपलो अकाउंट ओपन केल्लो आसा आणि टीम बीक मेळटा आर रायकर ज्वेलर्स मडगांव हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश आणि प्रश्न होता फुडल्या पार्टिसिपंटाक महाराष्ट्रान ऑरेंज सिटी कित्याक म्हणटात खंयच्या सिटीक म्हणटात महाराष्ट्रातली ऑरेंज सिटी आता प्रश्न हांगासर आसा नागपूर. उत्तर दिला नागपूर आणि उत्तर सारखें आसा नाव सांगा तुमचें स्नेहा सातार्डेकर. स्नेहा सातार्डेकर. आणि तुमकां मेळटा आर रायकर ज्वेलर्स मडगांव हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश कॉंग्रेच्युलेशन परत एक फावटी कॅप्टनाक मुखार आपयता आनी कॅप्टनाक आमी प्रश्न विचारची ना कॅप्टनाक करपाक लायतली आमी एक टास्क आनी सगळ्यांक खबर आसा टास्क कितें तो डान्स ओके सो आमचे कॅप्टन जे आसा एकदम उमेदीन रावल्यात की आमी केन्ना आमचो डान्स परफॉर्मन्स करून दाखयतले आनी आमचे सगळे जे पळोवपी आसा ते सारकी उत्सुकतेन रावल्या की केन्ना आमचे जे कॅप्टन आसा डान्स करून आमकां दाखयतले डान्स परफॉर्मन्स पळोवया तांचो सध्या टीम बी कडेन 200 रुपया आसा टीम ए कडेन सध्या कांय ना सो पळोवया आतां फुगोट्यो खंय फुटतात त्यो आमच्यो पळोवया सुंदरसो एक डान्स परफॉर्मन्स
दोगांय परफॉर्मरां खातीर खरेंच एका फावटी मोठ्यान ताळयो. आनी दोगांय मनान चिंत्ताली आसतली कितें आंटी मात कहो ना अशें कितें जाल्लें आसतलें विचार. ओके सो चड चिंतपाची गरज ना. विनरचे कोण ते ऑलरेडी हांवें थारायल्ले आसा कोण ते. विनर आसा टीम एचे कॅप्टन. आणि टीम एचो अकाउंट ओपन जाल्लो आसा आनी तांकां मेळटा आर रायकर ज्वेलर्स मरगांव हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. तशेंच हांगासर आशिल्ले 200 रुपया ते वता टीम ए कडेन. सो तांचे जाल्ले आसा आतां 400 रुपया. आनी फुडलो प्रश्न तुमकां ओके हांगासर येना. ऑडियन्सान कोणाक खबर आसा अंगात नाही बळ ती कंप्लीट करपाक जाय म्हण. ओके सो म्हाका दिसता हो प्रायज हांव म्हाज्या खातीर दवरूं शकता. अंगात नाही बळ चिमटा घेवन पळ. ओके सो खुबश्यो म्हणी आसात त्यो आमच्या केन्ना केन्ना कानाचेर पडनात त्यो पण मातशें स्टडी केलें केन्ना कळटा की आमकां ह्यो म्हणी आसात. ओके आतां परत एक फावटी कॅप्टनाकूच मुखार हाडचें पडटलें. ओके कॅप्टनाचो डान्स परफॉर्मन्स पळयल्लो आसा. आतां कॅप्टनाची आमी थोडी एक्टींग पळोवया. सध्या टीम ए कडे 400 रुपया आसा. टीम बी कडे सध्या कांय ना. डान्स बरी करता ती खबर आसा. डान्साची आवडूय आसतली. एक्टींग करपाक कळटा की ना ओके तुमकां मातशी आनी थोडी पळोवया मातशी काय थोडी ती. आनी एक्टींग तुमकां हांव एक सिक्वन्स दितले. कॉक्रोचाक भिता तुमी भिता. आतां इमॅजीन करा की तुमच्या फुड्यान एक कॉक्रोच येवन आतां तुमच्या आंगाचेर पडलो जाल्यार तुमी कशें रिएक्ट करतली कशें तुमी एक्सप्रेस करतली तुमचे ते. इतली सुंदर एक्टींग केला. हांव कॉक्रोच सोदपाक गेलें खंय आशिल्लो तो. आतां हांचो टर्न. हाय बाय कॉक्रोच आयला स्प्रे मारला स्प्रे. हाय कॉक्रोच सगळ्या भोंवता पळय हांगा पावलो स्प्रे मॅडम स्प्रे दी. जज करपाक खरेंच खूब डिफिकल्ट आसा. दोगांनी इतले लायक खरेंच आपलो भंय दाखयलो. ओके सो डिसिजन जाल्लें आसा. हांगासर आमचे कॉक्रोचचो खरेंच भंय दिसता तो टीमच्या कॅप्टनाक. सो तुमकां मेळटा आर रायकर ज्वेलर्स मरगांव हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. तशेंच हांगासर आशिल्ले 400 रुपया ते वता तुमचे कडेन. सो तुमचे आतां 600 रुपया. प्रश्न वता फुडल्या पार्टिसिपंटांक. तुमकां मुंबयचे ओल्ड नेम कितें प्रॉम्प्ट करप ना कोणें प्लीज. बॉम्बे उत्तर सांगला बॉम्बे. सारकें आसा बॉम्बे. सो परत एक फावटी 200 रुपया आर रायकर ज्वेलर्स मरगांव हांचे कडल्यान तुमकां वता. टीम बीक वता. आनी आतां जाल्ले आसा 800. फुडलो प्रश्न तुमकां मध्य प्रदेशचे कॅपिटल कितें. भोपाल टीम बीतल्यान उत्तर आयला भोपाल म्हणून आनी उत्तर तांचें सारकें आसा. परत एक फावटी तुमकां आर रायकर ज्वेलर्स मरगांव हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश आनी तुमचे जाल्ले आसा आतां 1000. फुडलो प्रश्न तुमकां हवा महल हो खंयच्या शारान आसा. 1000 रुपयाचो प्रश्न आसा. प्रॉम्प्ट करनाका. दिल्ली उत्तर दिला दिल्ली. उत्तर चुकला. हांगासर जयपूर उत्तर दिला जयपूर. उत्तर सारकें आसा. आनी टीम एक मेळटा आर रायकर ज्वेलर्स मरगांव हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. तशेंच हांगासर आशिल्ले 1000 रुपया ते वता टीम ए कडेन. सो तुमचे जाल्ले आसा 1200 रुपया. प्रश्न दुसऱ्या पार्टिसिपंटाक. प्रश्न सारको आयक. तुमच्या आईच्या चल्याच्या आत्याचो भाव तुमचो कोण लागतलो. उत्तर त्वरित दिवपाक जाय. कोणें हेल्प करप ना. तुमच्या आईच्या चल्याच्या आत्याचो भाव तुमचो कोण लागतलो. उत्तर येना हांगासर. बापूय उत्तर चुकला.
मामा उत्तर चुकलं ना. आता ऑडियन्स उत्तर दिला काका आणि उत्तर सारखे असा. नाव सा सुनीता हांकां मेळटा आर रायकर ज्वेलर्स मरगांव हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. सध्या टीम ए कडे आसात 1200 रुपया, टीम बी कडे सध्या कांय ना. टीम एच्या कॅप्टनान जर उत्तर सारखे दिले जाल्यार तुमकां मेळटले आनीक 200 रुपया, तुमचे जातले 1400 रुपया. आणि सपोज टीम बीच्या कॅप्टनान उत्तर सारखे दिल्यार सगळो कॅश जो हांगासर तुमचे कडेन वतलो, प्लस तुमकां आनीक 200 रुपया मेळटले, 1600 रुपया जातले तुमचे. आणि जर दोगांयकूय उत्तरां जर येना जाल्यार 1200 रुपयाचो अर्दो वांटो तुमकां वतलो. तसो सारको ऐकात, कोणें प्रॉम्प्ट करनाका. श्यामची आई ह्या पुस्तकाचे लेखक कोण? उत्तर येता, क्लॅप करा हांगासर. साने गुरुजी. उत्तर दिला साने गुरुजी आणि उत्तर सारखें आसा. पैसे दिया. सो टीम बीक मेळटा आर रायकर ज्वेलर्स मरगांव हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. तशेंच हांगासर आशिल्ले 1200 रुपया ते वता टीम बी कडेन. सो तुमचे जाल्ले आसा 1400 रुपया. अजून खूप गेमी आसा, अजून खूप मजा करपाची आसा, पण त्याच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येवया. Situated in the heart of Margaon, R.R. Riker Jeweler is a sign of quality and year-old trust. Come visit us for BIS Hallmark Gold Jewelry and IGI certified diamond jewelry brand Onela. R.R. Riker Jewelers for all your jewelry needs. विसा उपरांत सगळ्यांक परत एक फावट येवकार आणि आमी खेळटात आर रायकर ज्वेलर्स मरगांव प्रेझेंट जरा हटके. खेळूया आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो राऊंड जो आसता आमचो खेळ एका मिनटाचो. आणि खेळ एका मिनटाची आमची आयची गेम आसा तशी आहे. हांगासर हांव दवरतले हे सगळे पत्ते आणि एका मिनटाच्या टायमार हे पत्ते सगळे तुमकां फूक मारून उडोवपाक जाय एक एक करून. ओके. आणि एकाच बरोबर नाही हां, सगळे ना धुकलून हे धुकलशान सगळे उडत तशें कांय न्ही. पत्ते एकाक उडोवपाक जाय आणि शेवटचो एक पत्तो थंय वर उडोवपाक जाय. ओके. सगळे ब्लो करप ना, लास्ट एक पत्तो थंय आसपाक जाय. आणि हो टास्क एका मिनटान जो पुरो करता ताका मेळटले आर रायकर ज्वेलर्स मरगांव हांचे कडल्यान 500 रुपयाचो कॅश. स्टार्ट. ना एका एक एक तेका आनी कोण चॅलेंज करू शकता. सो एक पत्तो उरला, सो 2 पत्ते धरून कोण खेळटा पळोवया. स्टार्ट. चॅलेंज आशिल्लो 2 पत्ते उरपाक जाय. आनी कोण येता चॅलेंज करपाक? स्टार्ट. खेळ एका मिनटाचो हाजे विनर थारता अनघा प्रभुदेसाय आणि तेका मेळटा आर रायकर ज्वेलर्स मरगांव हांचे कडल्यान 500 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन्स.
खेळ एका मिनटाचो आमचो खेळ हांगा सोंपिल्लो आसा. आतां खेळुया आमचो फुडलो रावंड जो आसा आमचो सगळ्या बायलांच्या आवडीचो उले उले नॉन स्टॉप उले. उले उले नॉन स्टॉप उले हो रावंड खेळपाक आमच्या बरोबर 2 पार्टिसिपंट आसा. तांची ओळख करून घेवया. नांव सांग. शलाका कांबली. श्रुती गांवकर. ओके सो तुमची टॉपिक पळया तुमकां कितें येता ती. जी टॉपिक येता ताची तुमकां 1 मिनिट नॉन स्टॉप उलोवपाक जाय. टॉपिक आसा एक्सिडेंट. ओके स्टार्ट. म्हाका वर्ड आयला एक्सिडेंट आणि आमी आतां पळयलां आसतलें की इतल्यो गाडयो जाल्या एक्सिडेंट आणि इतल्यो गाडयो जाल्या आनी ताच्या कारणान एक्सिडेंट इतल्यो जाता की चलयतना सुद्दां खूब त्रास जाता. मिन्स अशें ना की आमी सरळ चलता एकटी आनी ते आमी चलयता आसतना आमकां एक्सिडेंट जावचो ना हें चिंतूंकूच शकना आमी. कोण नाल्यार कोण तरी हाडून मारतलो ही गॅरंटी आसतातूच. सो सदां आमी खंय तरी म्हणटा की बाबा चल बाबा सरळ चल्ले जाल्यार हे सायडीन तरी कोणी येतलो आनी मारतलो आनी आमचो एक्सिडेंट जातलो काय अशें आमकां दिसता. पूण आमी कितले अवेरनेस सुद्दां करपाक गेले तरी पण हो एक्सिडेंट जावपाचो खंय नाल्यार खंय जातलोच. नाजाल्यार अशें म्हणटा की ना तो काळ येयल्लो वेळ येयल्लो म्हणून तो एक्सिडेंट जालो अशें बी आमी चिंतूंक शकता आनी म्हणटाय बीन. पण तरी पण आमी कितलो अवेरनेस करपाक गेलो तरी तो एक्सिडेंट जावपाचो आनी ना जावपाचो खंयच हें जायना. एक्सिडेंट हो वर्ड आमी म्हणटात की कॅर घेतले अवेरनेस घेतलो जाल्यार हो जावचो ना. खरें पळोवपाक गेल्यार चलता चलता जर नाल सुद्दां पडलो तकलेर तरी पूण एक्सिडेंट ताकाय आमी एक्सिडेंटूच म्हणूंक शकता. घरान कितें तरी करता आसतना जर कोयतो जावं सुरी लागली ती खंय तरी बाय एक्सिडेंटूच म्हणपाक शकता. म्हळ्यार हे एक्सिडेंट जो आसा न्ही हो खंयच्याय रुपांतल्यान आनी कसो जाता तो सांगपाक शकना. चलाका नॉन स्टॉप उलयलें आसा एक्सिडेंटा बद्दल. व्हेरी नायस. आतां टर्न तुजी टॉपिक पळया कितें ती. पोदेर. ताका पोदेरा बद्दल उलोवपाक जाय. रेडी स्टार्ट. म्हाका टॉपीक जावन मेळ्ळलो आसा पोदेर. पोदेर ह्यो सकाळी फुडें पॉ पॉ करीत येता. सगळीं भुरगीं बिगीर जागीर रावन पोदेरा फाटल्यान धांवत रावता. पोदेर येयलो काय तांकां पावाची खूब रूच येता. तसोच सांजच्या टायमार पोदेर येता. तशेंच भुरग्यांक तांकां पयलीं म्हणटकच ऑमलेट आनी पाव खावपाची खूब रूच येता. पोदेर ह्यो सारको फेमस जावन येयल्लो आहा आनी जेन्ना पॉ पॉ करता तोच ह्यो पोदेर ह्यो सगल्यांक खबर आसा. आनी पोदेर ह्यो आतां सगळ्याक फेमस जाल्लो आसा. आनी जी बेकऱ्यो बिकऱ्यो आहा थंयसर आतां कोण वचना चडश्यो. म्हटल्यार जो पोदेर आसा ह्योच सगळ्याक फेमस जाल्लो आसा. आनी पोदेर जो चलता सायकल तेजी फेमस जाल्ली आसा आनी सगळ्या भुरग्यांक ती सायकल म्हटल्यार पोदेराची खूब आवडटा. आनी ह्यो पोदेर जेन्ना चलता तेजे फाटल्यान भुरगीं पोदेर पोदेर पाव पाव अशी म्हणत धांवता. आनी हो पोदेर जो आसा तो सदांच पाव 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 केल्ले म्हणटकूच पोदेर सगळीं भुरगीं तेच्या फाटल्यान धांवता. आनी जो पोदेर आसा तेजे कडेन पोळयो मेळटा, पाव मेळटा, कातरेचे पाव मेळटा, पक्षी पाव मेळटा, डिफरंट डिफरंट तरेचे पाव मेळटा. आनी हो पोदेर जावन आसा सकाळीं येता सांजचो येता. आनी जो पोदेर आणि एक्सिडेंट हे 2 टॉपिक आशिल्ल्यो आमच्यो. आनी दोनी जी पार्टिसिपंटां आशिल्लीं तांच्यांनी खरेंच खूब बरें उलयल्लें आसा. नॉन स्टॉप उलयल्लें आसा. पण आमी सांगिल्लें सगळ्यांक चड उच्चार येवपाक जाय तो जे शब्द येता तेजो. आनी दोनाय टॉपिकेनी चड उच्चार केल्लो आसा तो पोदेराचो. शलाकाक मेळिल्ली टॉपिक एक्सिडेंट आनी शलाका खूब बऱ्या पैकी उलयल्लें आसा टॉपिकी बद्दल. ताका लागून हो स्पेशल प्रायज ताका वता आनी ताका वता प्रायड ऑफ पोंडा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट स्काय लॉन हांचे कडल्यान हो गिफ्ट वावचर. कॉंग्रेच्युलेशन. तशेंच आयचे आमचे उले उले नॉन स्टॉप उले हाचे विनर ताका मेळटा RR रायकर ज्वेलर्स मरगांव हांचे कडल्यान हे स्पेशल गिफ्ट. कॉंग्रेच्युलेशन. उले उले नॉन स्टॉप उले हो रावंड आमचो हांगाच सोंपता. आनी आमचो फुडलो रावंड खेळचे पयलीं आमकां आनी एक ल्हानशे विसवाची गरज आसा. घेवया एक ल्हानसो विसव आनी रोखडीच परत येवया. Situated in the heart of Margaon, RR Riker Jeweler is a sign of quality and year-old trust. Come visit us for BIS Hallmark Gold Jewelry and IGI certified diamond jewelry brand Onela. RR Riker Jewelers for all your jewelry needs. विसा उपरांत परत
एक फावटी सगळ्यांचें स्वागत आणि आतां खेळटले आमी आमचो फुडलो रावंड जो आसा आमचो झटपट फटाफट रावंड आणि झटपट फटाफट रावंडचो आयचो टंग ट्विस्टर असो पके पेड़ पर पका पपीता पका पेड़िया पका पपीता. ओके सुरुवात तुमच्यापासून. पके पेड़ पे पका पपीता पका पेड़िया पका पपीता पके पेड़ पे पका पपीता पका पेड़िया पका पपीता पके पेड़ पे पका पपीता पका पेड़िया पका पपीता पके पेड़ पे पका पपीता पका पेड़िया पका पपीता पके पेड़ पे पका पपीता पका पेड़िया पका पपीता पके पेड़ पे पका पपीता पका पेड़िया पका पपीता पके पेड़ पे पका पपीता पका पेड़िया पका पपीता पके पेड़ पे पका पपीता पके पेड़िया पके पेड़ पे पका पपीता पके पेड़ पे पका पपीता पके पेड़ पर पका पपीता पका पेड़िया पका पपीता. पके पेड़ पे पका पपीता पके पेड़ पके पेड़ पे पका पपीता पका पके के पेड़ पे पका पपीता पके पेड़ी चुकले चुकले. पका पेड़ पर पका पपीता पके पेड़ पर पका पेड़ पर पका पके पेड़ पर पका पपीता पके पेड़ पर पका पपीता पका पेड़ या पका पपीता पके पेड़ पर पका पपीता पका पेड़ या पका पपीता पके कळ्ळें काय करतात झटपट फटाफट रावंडचो आयचो टंग ट्विस्टर आशिल्लो पके पेड़ पर पका पपीता पका पेड़ या पका पपीता. सगळ्यांनी ट्राय केलो पण खुबशे जाणांक जमलें ना पण आमकां हांगासर आमची विनर मेळिल्ली आसा सारिका नायक हांकां मेळटा प्रायड ऑफ पोंडा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट स्काय लॉन्स हांचे कडल्यान हे गिफ्ट वाउचर. कॉंग्रेच्युलेशन. थँक्यू. आणि आता फायनली वेळ जाल्लो आसा आमचो आयच्या भागांतलो फायनल रावंड खेळपाचो जो आसता आमचो चक दे रावंड आणि चक दे रावंडची आमची आयची गेम आसा ती अशी चक दे रावंडची आयची आमची गेम आसा ती अशी तुम्ही हांगासर पळोवंक शकता की आमची जी पार्टिसिपंट आसा तांचे कडेन आमी एक गरी दिल्ली आसा ते गरेक आमी काकण लायिल्लें आसा आणि मुखार हांगा बॉटल्स उरले आसा. पार्टिसिपंट सगळ्यांक पयली जी रिंग ते बॉटलीन घालता ती जातली ह्या गेमचे विनर आणि तांकां मेळटले आर रायगड ज्वेलर्स मडगांव हांचे कडल्यान 40% डिस्कावंट ऑन ज्वेलरी मेकिंग चार्जीस तशेंच 500 रुपयाचो कॅश. सो पळोवया आयची विनर आमची कोण जाती. फुडल्या भागात रोखडीच भरपूर प्रायजीस आणि भरपूर गेम्स घेऊन आम्ही तुमच्या वाठारात येतली. तोपर्यंत पळयत रावात तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो आर रायगड ज्वेलर्स मडगांव प्रेझेंट्स जरा जज करपाक खरेंच खूप डिफिकल्ट आसा दोगांनी इतले लायक सो डिसिजन रेडी स्टार्ट. खूप मारून पडले तरी खूप बरें ए रोहित नाव सा सारिका नायक. सारिका नायक हांकां